थंड शीतळ वारे पाचवेचार सैमाच्या गोपांत वशिल्ली ती कुळागरां आयज चड पळोवपाकूच मेळना। कांय थोडे शेतकार आसात जे अशा कुळागरांची जतनाय घेवन आयजूय सैमाक पुजतात। सैमाच्या विविध घटकांच्या आदारान पिकावळीची लागवड ही करूं येता। तातल्या तातूंत पारंपारीक पद्दतींनी जर आधुनिकतेचो भर पडलो तर बेस बरी पिकावळ तयार जावं येता। हो रिवणचो शेतकार पांडुरंग पाटील। फाटली 6 वर्सां रिवण वाठारांतल्या तांच्या कुळागरांत राबून तरेतरेचे पीक तो तयार करता। उण्यांत उणे मनीसबळ वापरून स्वताच्या कष्टांनी तो सध्या एका सुपारेच्या माडयेंतसून 1.5 किल सुपारीचे उत्पादन करता। कितली सुपारी आसा तुमगेले? सुपारीचे एक झाड एवरेज 1.5 किलो सुपारी दिता। आज टोटल कितले आसा कुळागरां? झाडां म्हागेली 4000 आसता, इल्डिंग झाडां 3000 आसतात। एक झाड मरलें, नवें रोयिल्लें, जाणटें जाल्लें अशें करून रोटेशनां वता। म्हणजे 3000 झाड तुगेली इल्ड दिता। आता हे सुपारीचे आसता खंयची सिजनाक चड जाता काय अमके सिजन म्हणून? फाटला आतां सुपारी पिकून आतां पिकपाक सुरवात जाली। हो म्हयनो ऑगस्ट एंड तो आतां डिसेंबर सुद्दां ही सुपारी पिकतली। मदीं आमी आतां पावस गेले बरोबर सुपारी पाडटले, कित्याक सुपारीक पाडटकर रोखडी सुकोवपा खातीर जागो जाय आनी सनलायट जाय पडटा। आतां झट्ट ती सुकोवप ही पयलीं डोईदुखी आसता, पूण ताका लागून आतां आमी पावस सोंपले बरोबर ही सुपारी हार्वेस्टिंग करपाक सुरू करता। सुकयता खंय तुमी? खळां आसा आमगेली सुकोवपा खातीर, त्या खळांनी सुकयता सुपारी। प्लस ड्रायराक आतां ह्या दिसांनी झाडां जो सगळो पडिल्लो आसता दिसाचो डेलीची कलेक्शन ते आमी ड्रायरां भितर आमची व्हडली ड्रायरां आसता। आता सिजनाक कितलेशे उत्पन्न जाता सुपारीचे? एक माडी जनरली 1.5 किलो नट दिता, जे सेलेबल नट टन्नीनी प्रोसेस्ड केल्ले क्लीन केल्ले एक माडी एवरेज 1.5 सुमार किलो सुपारी दिता। सुपारेचे मेन प्रॉब्लेम म्हणजे सुपारेक पावसाक 3 फावटी वखद मारची पडटा, कित्याक कुळी रोग येता आनी सगळी सुपारी काबार जाता। आनी वखद मारतना तुका ड्राय स्पेल आसपा जाय। आतां मारपी मनीस स्किल्ड लेबर आसता तुका मेळटा त्याच दिसा ड्राय स्पेल आसता अशें ना, पूण ताचो प्रॉब्लेम आनी मारपी लिमिटेड मनीस आसात। ते ओवरकम करपा खातीर आमी हो कार्बन पोल हाडलो आनी ताजे पयलीं बांबू वापरताले, मागीर हो कार्बन पोल हाडलो। हो कॉलेप्सिबल कार्बन पोल, हो 60 फूट लांब आसा। हेका पायपिंग सिस्टम बसयल्या, हेका आमी पावर स्पेराची पायप कनेक्ट करतात आनी जमनीर रावन आमी वखद मारता। आमी कोणाचेर डिपेंड ना, आमकां बाबा स्किल्ड लेबराचेर डिपेंड ना। हांव स्वता मारता, गरज पडल्या खातीर कोणी सादी लेबरां सुद्दां ट्रेन करपा जाता की बाबा हे अशी धरांनी हांगच्यान मार, एक जाग्याचेर रावन अशें करून सगळ्या झाडांचेर रस करून मारपाक शकता एक जाग्यार उबी रावन। जमनीर रावन अशीच आमी सुपारी काडटात। म्हणजे तुका आनी लेबराचेर डिपेंडन्स कितले कमी करपाक मेळटा तितले कमी करपाचो प्रयत्न सगळे फार्मिंग एक्टिविटी भितर म्हाजो फोकस एरिया ती लेबर कमी करपाचो आनी डिपेंडन्स लेबरा वयली सामकी कमी करपाचें। ह्या पुराय कुळागराक झरीच्या सैमीक स्रोतांतल्यान उदक शिंपतात। ते भायर झरीचे उदकाची साठवण करून ते उदक कुळागराच्या पिकावळीक वापरतात। तशी सोय शेतकार पांडुरंग पाटील हांणी आपल्या कुळागरांत करून दवरल्या। आपल्या पुर्वजांची ही म्हालवत स्वताच्या बळाचेर तो जपत आयला। इतलेंच न्हय तर तांणी जायफळाची 6 झाडां रोवन ह्या जायफळांचे जॅम करून बाजारांत ते उपलब्ध केल्ले आसा। कुळागरांचें जें उदक आसा ह्याच पावसा भरून चड व्हांवता, पूण हरशीं एक सादारणशें हाफ इंचाचें उदक एप्रील मे म्हयन्याक चालू आसता। अशी म्हजे कडेन 3 ते 4 झरी आसा वेगवेगळ्या जाग्याचेर, आनी त्या सगळे झरीचें उदक आमी एक इंडिविज्युअल घेतल्यार कांयच करपाक पावना। सो सगळे एकठी करतात आनी तें व्हरून एक बांयक भितर घालतात आनी बांयक मागीर बांयचें थोडेंशें उदक मेळटा आनी ताचेर आमी पंप चलयतात आनी सगळ्याक हांगा स्प्रिंकलर इरिगेशन करतात। ही एन्शियंट सिस्टम आशिल्ली ग्रेविटीचेर हें व्हरून कल्ल्यांनी शिंपपाचें, पूण आजच्या युगांत तें कल्ल्यांनी शिंपप लेबरियस जाता, म्हणून आमी हो ऑल्टरनेटीव म्हणून काडला। सो मॉडर्नायझेशन थोडेशें लेबर सेविंगा खातीर जाय पडटा करपाक। मारिल्लो आसा बारीकसो आनी लास्टाक व्हडले 1 मिटर बाय 1 मिटरचो खड्डो आसा। हे एरियेक जितलें उदक पडटा तें सगळें उदक वचून त्या खड्ड्या भितर पडटा आनी हांगा वॉटर फ्लॉगिंग जायना आनी झाडां बरी सुकी उरतात आनी ताका लागून झाडांचें लायफ वाडटा, डिसीज स्प्रेड जायना। कित्याक वॉटर लॉगिंग हो एनिमी मारयांचो किंवा झाडांचो। पायपो दिश्टी पडटा पळय, 1 2 3 4 अशी पायपो दिश्टी पडटा। ही सगळीं पायपां वेगवेगळी झरीचें उदक एकठी करून आमी ह्या बांयक घालतात। दीस इज नॉट ओन्ली एंटायर थिंग अबाउट दीस वेल। हे बांयक अशी 2 भुयारां मारिल्लीं आसा जातूंतल्यान मनीस चलत वचपाक शकता। ह्या सायडीक एक भुयार आसा दारा भशेन आनी त्या सायडीन एक भुयार आसा, आनी ही दोनूय भुयारां सादारण अशी 40 ते 50 मिटर अशी ह्या दोंगरांनी गेल्लीं आसात। सो ही बांय सोडून सायडीच्यान जें उदक सगळें व्हांवून सकयल वता तितलें अरेस्ट करतात आनी तें हांगा हाडटात। हातूंत मनीस चलत वचपाक शकता 30 ते 40 मिटर भितर। ही बरेंच आमी म्हणजे 40 वर्सां पयलीं मनीस स्पेशल हाडून मारिल्लीं टनेल। क्रिस्तानंद पेडणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।